उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप। इजिप्ताच्या देशान दुकोल पडलो तेन्ना लोक फाराव कडेन जेवंक खावंक मागूंक लागलो। पूण फारावन इजिप्तकारांक सांगलें, जुजेशी वचात आनी तो तुमकां सांगता तें करात। आख्खे पृथ्वीमेर दुकोल पडलोलो। जुजेन आपले गुदांव उगडले आनी इजिप्ताच्या लोकांक ओरोव दिलो। इजिप्त देशान दुकोल वाडोन गेलो। आख्ख्या संवसारांतलो लोक जुजे कडलो ओरोव विकतो घेवंक इजिप्ताक वेतालो, कित्याक आख्खे पृथ्वीचेर मारेकार दुकोल पडलोलो। कानानाच्या देशांतूय दुकोल पडलो देखून हेर लोकां बरोबर इस्रायलाचे पूत ओरोव घेवंक आयले। आख्खे देशांत जुजे राजवट चलयतालो आनी तोच सगल्यांक ओरोव विकतालो। जुजेचे भाव गेले आनी ताचे मुखार साश्टांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो। तांकां पळयतच जुजेन तांकां वळखले आनी तांकां 3 दीस बोंद दवरले। तिसऱ्या दिसा जुजेन तांकां म्हणलें, हांव सांगता तें तुमी करात आनी तुमी जिवे उरतल्यात, कित्याक हांवूय देवाक भियेता तसलो मनीस। तुमी प्रमाणीक मनीस जाल्यार तुमचे मदल्या एकल्यान हांगा बंदखणींत रावचें पडटलें। पूण हेरांनी ओरोव घेवन दुकोळाक सांपडलेल्या तुमच्या कुटुंबांक पावूंक वचून येता। पूण तुमच्या धाकट्या भावाक म्हजेशी तुमी हाडूंक जाय। हे भाशेन तुमची उतरां खरी म्हूण गमतलें आनी तुमी मरचे नात। आनी ताणें तशें केलें। ताणें एकामेकाक म्हणलें, आमच्या भावाक लागून आमी खरेंच गुन्यांवकार। आपली दया करात म्हूण तो आमचे लागीं मागतालो तेन्ना काळजान तो कितलो दुखेस्त जाल्लो तें आमी पळयलां। तरी आमी ताची काकलूत केली ना देखून आतां हें दूख आमचेर आयलां। आनी रुबेनान तांकां जबाब दिलो, भुरग्याक वायट करिनाकात म्हूण हांव तुमकां सांगूंक नासलें, पूण तुमी आयकूंक ना देखून आतां ताच्या रोगताचो हिशोब आमी दिवचो पडलो। ते उलयले ते जुजेक समजलें म्हूण तांकां कळूंक आयना, कित्याक तांचे मदें समजणी दिवपी कोण एकलो नासलो। जुजे तांचे शिलो कडसरलो आनी रडलो आनी परतो येवन तांचे कडेन उलयलो। देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी। जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवूं तुजी प्रिती। सितार वाजोवन ताका दिनवासात, 10 तरांची किन्नोरी धरून ताका सोत गितां गायात। ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात। सगळे तुमचे हिकमतीन 17 गायोनांनी ताची वाखाणणी करात। जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवूं तुजी प्रिती। राष्ट्रांच्यो मान्यो सर्वेस्पोर फिसकटायता, परजांच्यो कल्पना तो निर्फळ करून सोडटा। पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासनाची, ताच्या काळजाचेर ओत्रेक सोंस्तीचे सोंस्तीक तोखतात। जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवूं तुजी प्रिती। सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या मायमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर ताची नदर पोसल्या। तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो। तोच तांकां दुकाळाच्या काळार दानां दितलो। जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवूं तुजी प्रिती। उद्गार, Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा।
देवाचे राज लागीं पावलां. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Soy solvis fora, soy solvis fora, soy solvis fora, soy solvis fora. मातेबा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या 12 सिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेल्या आत्म्याचेर अधिकारी दिलो आनी देंवचार काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदूतांची नांवां हीं: पयलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, झेबेदावाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जोआंव, फिलीप आनी बार्तोलोम्यू, थॉमस आनी 2 वसूलदार माथ्यू, आल्फेवाजाचो पूत जाकोब आनी ताद्यो, क्रांतिकार सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: ओन बावट्यांच्या गांवांची वाट धरूं नाकात आनी सामाराक्याचे नोंगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घराण्याचे सांडलोल्या मेंढऱ्या सरशीं वचात आनी वचून सर्गीचें राज येवचें जालें अशें परगट करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाडणी तुका क्रिस्ता. नियाड राज येवचें जालें अशें परगट करात. नियाळाक आदार. देवाची बरी खबर परगटूंक आमकां शीम आनी मेर लागना. बावतिजमा वरवीं आमी देवाची भुरगीं आनी शीस जाता. जेजूकूच परगटूंक आमी फावो. हें सोत आमी बावाटान सोत मानता. जेजू आमकां आवयचे कुसवेंत आकारचे आदींच वळखतालो. देवाचें नांव व्हड जावं. जेजू 12 सिसांक वेंचून काडले. खरें तातूंत 2 वसूलदार माथ्यू आसलो, दुबावी थॉमस आसलो, नेगार वचपी पेद्रू, जेजूचो घात घेवपी जुदास इस्कारियोत आदी. जसो एक कुंभार मातयेच्या आयदनाक फावो तसलो आकार दिता, तसो जेजू एका एका विंचलोल्या सिसांक आकार दिवन आपले जाय तसले कार्याक तयार करता आनी पाठयता. ह्या तांच्या परगटणेच्या निसावांत पवित्र आत्म्याचो सांगात आसा. संवसार सोरो पासून जेजू आमच्या सांगाता आसतलो. परगटणार उणें जावचे नात, कित्याक आमचो बाप रोचता, आकारता आनी पाठयता. सर्गीच्या राज्याक वचपाचो रस्तो शेजाऱ्याच्या आंगण्यांतल्यान वेता, होच रस्तो आमी चलुया आनी दुसऱ्यांकूय उत्तेजन दिवया. मोगाच्यानो पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा जुजे जाकोबाचो पूत आपल्या कुटुंबाक आनी इजिप्तकारांक दुखयलोले फमीन वेळार आदार करून कसो भुकेरलो वाटायता. देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना हें आमी सोत मानूंक फावो. आयज जेजू तुका आनी म्हाका उलो मारता आपले मिसांव बरी खबर परगटण्यापाचें फुडें व्हरूंक. आसा तूं तयार? तर आयज आमचो थाराव जावन दी शेजाऱ्याच्या आंगण्यांतल्यान चलून सर्गीचे राजेची परगटणी करूंक आमी वावुरया.